प्रेस कॉन्फरन्स जाली पळय, विरेश आशिल्लो, सॉरी मनोज आशिल्लो, विश्वेश आशिल्लो आनी अजय कोलकर आशिल्लो, आनी तांणी म्हटलें की आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सेज की पार्टी डिजॉल्वूच करपाक मेळना आमकां म्हणून. ती प्रेस कॉन्फरन्स म्हाका दिसता सगळ्यांनी पळयली. गोंयच्या जितले ते होप म्हणटा पळय, हांव ते आरजी कडेन बऱ्या हितून पळयताले आनी तांकां जाय की कितें तरी बरें जावपा, तेंच्यानी सगळ्यांनी म्हाका दिसता ती प्रेस कॉन्फरन्स पळयली. हांवें 2 वरां लागून म्हाका दिसता हाली सराची एकूच प्रेस कॉन्फरन्स पळयल्या ती पळयल्या. कित्याक आमकां कित्याक आमी तेजें कितें घडटा तें म्हाका जाय आसलें, कित्याक हांव सुद्दां जे टीव्हीर दिसता तेंच पळयता, हांव कोणाकूच बाकीच्यांक कनेक्टेड ना. जाल्यार तितून एक डायलॉग पळयलो सुरवातूच, अजय कोलकर जो तांचो सद्याचो एक ऑफिस बेरर आसा, तेणी असो सुरवात केली की पार्टी खंय डिजॉल्वूच करपाक जायना. तुजें तें कॉन्स्टिट्यूशन तुज्या हातीन आसा पळय, सो हे कॉन्स्टिट्यूशनान एक सेक्शन आर्टिकल 10 म्हणून आसतलें पळय. आतां हे कॉन्स्टिट्यूशन आसतना हे मिसगायड केले तेंच्यांनी काय फटींग उलयले ते काय कितें म्हाका खबर ना. आर्टिकल 10 म्हणून आसा. So Article 10 speaks of merger, split and dissolution procedure. So टायटलूच तेजे अशें आसा, मर्जर, स्प्लिट आनी डिसोल्युशन प्रोसिजर. सो आतां भितर बरयलां की जर तुका हे तिनूय गजाली करपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय त्या पॅरेग्राफान बरयलां. सो आतां तितून आमी भितर हांव कितें म्हणटा, भितर आमकां वचपाचीच गरज ना, कित्याक हांगा फटींगपणां थंयच दिसता. कित्याक जेन्ना डायलॉग येता, जेन्ना कोण तरी एक एलिगेशन घालता तुमचेर की तुमी पार्टी डिजॉल्व करपाचें रेजोल्युशन घेतलां आनी तेजें हे उत्तर म्हणून तुम्ही सांगता की आमच्या पार्टीन डिजॉल्वच करपाक शकना, आणि जर हे तुमच्या कॉन्स्टिट्यूशनूच बरयला जाल्यार ही फटींगपणां न्ही. तुम्ही पळयतात GNH.